म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बात कार्यावळींत परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार. हरशीं मन की बात दर म्हयन्याच्या निमण्या आयतारा जाता, पूण हे खेपे एक सप्तक आदीं जाता. तुमकां सगळ्यांकच खबर आसतली, फुडल्या सप्तकांत हांव अमेरिकेक आसतलों आनी थंय खूब धांवपळूय आसतली. आनी हे खातीर हांवें चिंतलें, थंय वच्चे आदीं तुमचे कडेन गजाली मारुया आनी हाचे परस आनीक कितें बरें जातलें. जनता जनार्दनाचो आशिर्वाद, तुमची प्रेरणा, म्हजी उर्जा लेगीत वाडत रावतली. सांगात न्हू, प्रधानमंत्री म्हणून हांवें हें बरें काम केलें, तें व्हड काम केलें अशें खुबशे लोक म्हणटात. मन की बात कार्यावळीचे कितलेशेच आयकुपी आपल्या चिटयांनी खूब तुस्त तोखणाय करतात. कोण म्हणटात हें केलें, कोण म्हणटात तें केलें. पूण हांव जेन्ना भारतीयांच्या सामान्य मनशाचे यत्न, तांची मेहनत, तांची इत्सा शक्त पळयता, तेन्ना स्वता म्हजो म्हाकाच अभिमान दिसता. व्हडांतली व्हड मोख आसूं, कठिणांतलें कठीण आव्हान आसूं, भारतांतल्या लोकांचें सामुहीक बळ दर आव्हानाचेर उपाय सोदून काडटा. आतांच आमी 2-3 दिसां आदीं पळयलां, देशाच्या अस्तंत वाठारांत कितलें व्हडलें चक्रीवादळ आयलें. नेटान मारपी वारो, उटंगराचो पावस, चक्रीवादळ बिपरजॉयान कच्छांत कितली नासधूस केली. पूण कच्छांतल्या लोकांनी जे हिकमतीन आनी तयारेन इतल्या भिरांकूळ चक्रीवादळाक फुडो केलो, तोवूय तितलोच दोळ्यांत भरपासारको आसा. 2 दिसां उपरांत कच्छांतले लोक आपलें नवें वर्स म्हळ्यार आषाढी उत्सव मनयतले. होवूय योगायोग की आषाढी उत्सव कच्छांत वर्साचे सुरवातीचें प्रतीक मानतात. हांव कितलींशींच वर्सां कच्छांत येता वता थंयच्या लोकांची सेवा करपाचें म्हाका भाग्य मेळ्ळां आनी ते खातीर कच्छाच्या लोकांची हिकमत आनी तांची जियोवपाची इत्से विशीं म्हाका बेस बरें खबर आसा. 2 दशकां आदीं भिरांकूळ भुंयकापा उपरांत जे तरेन कच्छां विशीं म्हणटाले की तो आतां केन्ना उठपाक शकचो ना, आयज तोच जिल्लो गतीन विकसीत जावपी जिल्ल्यांतलो एक आसा. म्हाका विश्वास आसा, चक्रीवादळ बिपरजॉयान जी नासधूस केल्या, तातूंतल्यानूय कच्छांतलो लोक गतीन भायर सरतले. सांगात न्हू, सैमीक अरिश्टांचेर कोणाचेंच नियंत्रण आसना. पूण फाटल्या वर्सांनी भारतान अरिश्टांचेर नियंत्रण दवरपाची जी ताकद विकसीत केल्या, ती आयज एक देख जाल्या. सैमीक अरिश्टांक फुडो करपाचो एक व्हड उपाय म्हळ्यार सैमाचें संरक्षण. आयज काल मॉन्सुनाच्या काळांत जाल्यार हे दिकेन आमची जापसालदारकी आनिकूय वाडटा. हे खातीर आयज देश कॅच द रेन हे सारकिल्या मोहिमां वरवीं एकवटीत यत्न चल्ल्यात. फाटल्या म्हयन्यांत मन की बात कार्यावळींत आमी उदक संरक्षणा कडेन संबंदीत स्टार्टअपाची चर्चा केल्ली. हे खेपे म्हाका चीट बरोवन खुबश्या अशा लोकां विशीं सांगलां जे उदकाचो एक एक थेंबो वांटोवपा खातीर खर यत्न करतात. असोच एक म्हजो सांगाती आसा, यूपीच्या बांदा जिल्ल्यांतलो तुलसीराम यादवजी. तुलसीराम यादवजी लुकतरा ग्रामपंचायतीचे मुखेली आसात. तुमकांय खबर आसा की बांदा आनी बुंदेलखंड वाठारांत उदकाची कितली गंभीर स्थिती आसा. ह्या आव्हानाक फुडो करचे खातीर तुलसीरामजीन गांवांतल्या लोकांक वांगडा घेवन वाठारांत 40 परस चड तळी खणल्यात. तुलसीरामजीन आपले मोहिमेची मोख थारायल्या. शेतांतलें उदक शेतांत, गांवांतलें उदक गांवांत. आयज तुमचे मेहनतीचोच परिणाम आसा की तांच्या गांवांत उदकाची पातळी सुदरता. हेच तरेन यूपीच्या हापूड जिल्ल्यांतल्या लोकांनी मेळून एक लुप्त जाल्ले न्हंयेक पुनर्जिवीत केल्या. थंय खूब तेंपा आदीं नीम नांवाची न्हंय आशिल्ली. कांय काळान ती लुप्त जाली, पूण थळाव्या खुणांनी आनी लोककाणयांनी तिका सदांच उगडास करताले. अखेरेक लोकांनी आपल्या ह्या सैमीक दायजाक परतून सजीव करपाचें थारायलें. लोकांच्या सामुहीक यत्नान आतां नीम न्हंय परतून जिवीत जावपाक लागल्या. न्हंयेचे उगमस्थानाक अमृत तळें म्हणून विकसीत करतात. सांगात न्हू, न्हंय, व्हाळ, तळीं ही फकत उदका स्रोतूच न्हय, जाल्यार तांचे कडेन जिणेचे रंग
आनी भावनाय जोडिल्ली आसतात. अशेंच एक दृश्य कांय दिसां आदीं महाराष्ट्रांतूय पळोवपाक मेळ्ळें. ह्या वाठारांत चडसो दुकळ आसता. 5 दशकां वाट पळयले उपरांत थंय निलवंडे धरणाच्या खारजाचें काम आतां पुराय जायत आयलां. कांय दिसां आदीं चांचणे वेळार खारजांतल्यान उदक सोडिल्लें. त्या वेळार जें चित्र दिसलें तें खऱ्यांनीच भावूक करतालें. गांवचे लोक अशे तरेन नाचताले जशी होळी दिवाळीचो उत्सव आसा. सांगात्यानो, आतां जेन्ना वेवस्थापनाची गजाल चल्ल्या जाल्यार हांव आयज छत्रपती शिवाजी महाराज हांकांय उगडास करतलों. छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पराक्रमा वांगडाच तांचें प्रशासन आनी तांचें वेवस्थापन कुशळटाये वरवीं खूब कितें शिकपाक मेळटा. चड करून उदक वेवस्थापन आनी नौदळ ह्या मळाचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जो वावर केला तो आयजूय भारतीय इतिहासाचो मान वाडयता. तांणी बांदिल्ले दर्यांतले किल्ले इतल्या शेकड्या उपरांतूय दर्या मदीं आयजूय झेतान उबे आसात. ह्या म्हयन्याचे सुरवेकूच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिशेकाक 350 वर्सां पुराय जाल्यात. हो दीस एक व्हड उत्सव कसो मनयतात. हे मजगतीं महाराष्ट्रांतल्या रायगड किल्ल्यांत हे संबंदीत व्हड कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. म्हाका उगडास आसा कितल्याशाच वर्सां आदीं 2014त म्हाका रायगड वचपाचो ते पवित्र भुंयेक पांयां पडपाचें भाग्य मेळिल्लें. आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांची वेवस्थापन कुशळटाय समजून घेवप, ती शिकप ही आमची सगळ्यांचीच जापसालदारकी. हे वरवीं आमचे भितर आमच्या दायजाचो अभिमान दिसतलो आनी फुडारा खातीर जापसालदारकेची प्रेरणाय मेळटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमी रामायणांतले ते माणकुले चानये विशीं निश्चित आयकलां आसतलें, जी रामसेतू बांदपाक मजत करचे खातीर मुखार आयिल्ली. सांगपाचो अर्थ, जेन्ना उद्देश स्पश्ट आसता, यत्नांत प्रामाणीकपण आसता, तेन्ना कसलीय मोख कठीण उरना. भारतूय आयज ह्या प्रामाणीक उद्देशान एक व्हड आव्हाना वांगडा झुजता. हें आव्हान आसा टीबीचें. ताका बारीक जोर अशेंय म्हणटात. भारतान निश्चय केला 2025 मेरेन टीबी मुक्त भारत करपाचो. मोख खूब व्हड आसा खरी. एक काळ आशिल्लो जेन्ना टीबी विशीं कळ्ळे उपरांत कुटुंबांतले लोक पयस वताले. पूण आयज टीबी दुयेंतींक कुटुंबाचो वांगडी करून ताका मजत करतात. ह्या बारीक जोराक मुळासावन काबार करपा खातीर निस्वार्थी इश्ट मुखार सरल्यात. देशांत खूब व्हड संख्येन विविध सामाजीक संस्था निक्षय इश्ट जाल्यात. गांवांनी, खेड्यांनी, पंचायतींनी हजारांनी लोकांनी स्वता मुखार सरून टीबी दुयेंतींक दत्तक घेतल्यात. कितलेशेच भुरगे आसात जे टीबी दुयेंतींक मजत करचे खातीर मुखार सरल्यात. ही जनभागीदारीच हे मोहिमेची सगळ्यांत व्हड ताकद आसा. हे भागीदारीक लागून आयज देशांत 10 लाखां परस अदीक टीबी दुयेंतींक दत्तक घेतल्यात आनी हें पुण्याचें काम केलां सुमार 85,000 निक्षय इश्टांनी. म्हाका खोस भोगता की देशांतल्या कितल्याशाच सरपंचांनी, गांव मुखेल्यांनी आपल्या गांवांतलो टीबी सोंपोवपाचो निश्चय केला. नैनितालांतल्या एका गांवांतले निक्षय इश्ट श्रीमान दिकर सिंह मेवाडीजी हांणी टीबीचे 6 दुयेंती दत्तक घेतल्यात. अशेंच किन्नौरचे एक ग्रामपंचायतीचे मुखेली निक्षय इश्ट श्रीमान ज्ञानसिंहजी आपल्या ब्लॉकांत टीबी दुयेंती खातीर दर गरजेची मजत दिवचे खातीर वावुरतात. भारताक टीबी मुक्त करपाचे मोहिमेंत आमची भुरगीं आनी युवा सांगातीय फाटीं नात. हिमाचल प्रदेशाच्या उनाची 7 वर्सां पिरायेची चली नलिनी सिंह हाची मजा पळयात. धू नलिनी आपल्या पॉकेट मनींतल्यान टीबी दुयेंतींची मजत करता. तुमकां खबर आसा भुरग्यांक मिलेराचो कितलो मोग आसता. पूण एमपीच्या कटनी जिल्ल्यांतल्या 13 वर्सां पिरायेची मिनाक्षी आनी पश्चिम बंगालच्या डायमंड हार्बरचो 11 वर्सां पिरायेचो बश्वर मुखर्जी दोगूय आगळींच भुरगीं. ह्या दोनूय भुरग्यांनी आपल्या मिलेरांतले पयशेय टीबी मुक्त भारत मोहिमेक दिल्यात.
ह्यो सगळ्यो देखी भावुकतायेन भरल्यात. तेच वांगडा खूब प्रेरक आसात. उणे पिरायेर व्हड विचार आशिल्ले ह्या सगळ्या भुरग्यांची हांव काळजांतल्यान तोखणाय करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी सदांच नव्या विचारांक येवकार दिवचे खातीर तयार आसतात. हो आमचो भारतीयांचो स्वभाव आसा. आमी आमच्या वस्तींचेर मोग करतात आनी नव्यो गजाली आत्मसात लेगीत करतात. हाचीच एक देख आसा जपानाचें तंत्र मियावाकी. जर खंयचेय सुवातेर माती उत्पन्न दिवपी नासत जाल्यार मियावाकी तंत्र त्या वाठाराक परतून पाचवो चार करपा खातीर खूब बरो उपाय आसा. मियावाकी रान गतीन पातळटा आनी 2-3 दशकांत जैवविविधतायेचें केंद्र जाता. आतां हाचो प्रचार खूब गतीन भारतांत लेगीत वेगवेगळ्या वाठारांनी जाता. आमच्या हांगाच्या केरळांतले एक शिक्षक श्रीमान राफी रामनाथ जीन ह्या तंत्रा वरवीं एका वाठाराचें चित्रूच बदल्लां. खरें म्हळ्यार रामनाथ जी आपल्या विद्यार्थ्यांक सैम आनी पर्यावरणा विशीं खोलायेन सांगपाक सोदताले. ते खातीर तांणी एक हर्बल गार्डनूच तयार केलें. तांचें हें गार्डन आतां एक बायोडायवर्सिटी झोन जालां. तांच्या ह्या यशान तांकां आनिकूय प्रेरणा दिली. ते उपरांत राफीजीन मियावाकी तंत्रांतल्यान एक मिनी फॉरेस्ट म्हळ्यार ल्हान रान तयार केलें आनी नांव दिलें विद्यावनम. आतां इतलें सोबीत नांव जाल्यार एक शिक्षकूच दवरपाक शकता. विद्यावनम. रामनाथजींच्या ह्या विद्यावनमांत ल्हानशे सुवातेंत 115 तरांची 450 परस अदीक झाडां लायल्यात. तांचे विद्यार्थी ताची देखरेख करचे खातीर तांकां मजत करतात. ह्या सोबीत सुवातेक पळोवपा खातीर सरभोंवतणचे शालेय विद्यार्थी, सर्वसामान्य नागरीक खूब गर्दी करतात. मियावाकी रानांक खंयूय शारांत लेगीत सहजतायेन निर्माण करपाक शकतात. कांय काळा आदीं हांवें गुजरातांत केवडिया एकता नगरांत मियावाकी रानांचें उक्तावण केल्लें. कच्छांत लेगीत 2001 वर्सा भुंयकांपांत मरण आयिल्ल्या लोकांच्या उगडासा खातीर मियावाकी पद्दतीन यादस्तीक रान तयार केलां. कच्छ सारकिल्या वाठारांत हाका यश मेळप हेंच सांगता की कठिणांतल्या कठीण सैमीक परिस्थितींत लेगीत हें तंत्रगिन्यान कितलें प्रभावी आसा. हेच तरेन अंबाजी आनी पावागढांत मियावाकी पद्दतीन झाडां लायल्यात. म्हाका कळ्ळां लखनौच्या अलीगंजांत लेगीत एक मियावाकी बाग तयार करतात. फाटल्या 4 वर्सांत मुंबय आनी ताच्या भोंवतणच्या वाठारांनी अशा 60 परस अदीक रानांचेर काम केलां. आतां जाल्यार हें तंत्रगिन्यान पुराय संवसारांत पसंत करतात. सिंगापूर, पॅरीस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया ह्या सारकिल्या कितल्याशाच देशांनी हाचो व्हडा प्रमाणांत उपेग जाता. हांव देशवासियांक चड करून शारांनी रावपी लोकांक विनवणी करतां, तांणी मियावाकी पद्दती विशीं समजून घेवपाचो मुजरत यत्न करचो. हाचे वरवीं तुमी तुमची जमीन आनी सैमाक पाचवो चार तशेंच नितळ करपाक मोलादीक योगदान दिवपाक शकतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज काल आमच्या देशांत जम्मू काश्मीराची खूब चर्चा चलता. केन्ना वाडट्या पर्यटना खातीर जाल्यार केन्ना G20च्या शानदार आयोजना खातीर. कांय दिसां पयलीं हांवें मन की बात कार्यावळींत तुमकां सांगिल्लें की कशे तरेन काश्मीराचे नादरू देशा भायरूय पसंत करतात. आतां जम्मू काश्मीराच्या बारामुल्ला जिल्ल्यांतले लोकांनी एक अद्भुत वावर केला. बारामुल्लात खूब तेंपा सावन शेतां कसतात, पूण थंय दुदाचो उणाव आसतालो. बारामुल्लाच्या लोकांनी हें आव्हान एक संद म्हणून आपणायलो. थंय व्हडा संख्येंत लोकांनी डेरीचें काम सुरू केलें. ह्या कामांत सगळ्यांत मुखार आयल्यो थळाव्यो बायलो. देखीक एक भयण आसा, इशरत नबी. इशरत एक ग्रॅज्युएट आसा आनी ताणें मीर सिस्टर्स डेरी फार्म सुरू केलें. तांच्या डेरी फार्मांतल्यान दर दिसा सुमार 150 लिटर दुदाची विक्री जाता. असोच एक सोपोराचो सांगाती वसीम अनायत. वसीमा कडेन 2 डझना परस अदीक जनावरां आसात
आनी तो दर दिसा 200 लिटरां परस अदीक दूद विकता. आनीक एक युवा आबिद हुसैन लेगीत डेरीचें काम करता. ताचें काम लेगीत खूब मुखार वता. अशाच लोकांच्या मेहनतीक लागून आयज बारामुल्लांत सद्दां 5.5 लाख लिटर दुदाचें उत्पादन जाता. पुराय बारामुल्ला एक नवी श्वेत क्रांतीची वळख जाल्या. फाटल्या 2.5-3 वर्सांनी थंय 500 परस अदीक डेरी युनिट्स सुरू जाल्यात. आमच्या देशाच्या दर एका वाठारांत कितल्योश्योच संदी आसात हाची साक्ष म्हळ्यार बारामुल्लाची डेरी इंडस्ट्री. खंयच्याय वाठारांतल्या लोकांची सामुहीक इत्साशक्त खंयचीय मोख मेळोवपाक शकता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या म्हयन्यांत खेळा मळावयल्यान भारता खातीर कितल्योश्योच व्हड खोशयेच्यो खबरो आयल्यात. भारताच्या पंगडान पयलेच खेपे विमेन्स ज्युनियर एशिया कप जिखून तिरंग्याची शान वाडयल्या. ह्याच म्हयन्यांत आमच्या मेन्स हॉकी पंगडान लेगीत ज्युनियर एशिया कप जिखला. तेच वांगडा आमी ह्या सर्तीच्या इतिहासांत सगळ्यांत चड जैत नोंद करपी पंगड जाल्यात. ज्युनियर शूटिंग वर्ल्ड कप हातूंत लेगीत आमच्या ज्युनियर टिमीन दोळे दिपकावपी वावर केला. भारतीय पंगडान हे सर्तींत पयली सुवात मेळयली. हे सर्तींत वट्ट जितलीं भांगरा पदकां आशिल्लीं तातूंतले 20% एकट्या भारताच्या खात्यांत आयल्यात. ह्याच जुनांत एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप लेगीत जाली. तातूंत भारत पदकांच्या तकट्यांत 45 देशां मदीं पयल्या 3 आयलो. सांगात्यानो, आदी एक काळ आशिल्लो जेन्ना आमकां आंतरराष्ट्रीय आयोजना विशीं खबर आसतालें, पूण तातूंत चडशे खेपे भारताचें नांव खंयच आसनाशिल्लें. पूण आयज हांव फकत फाटल्या कांय सप्तकांतल्या यशांचो उल्लेख करतां, तरी लेगीत वळेरी लांब जायत वता. हीच आमच्या युवांची खरी ताकद आसा. अशे कितलेशेच खेळ आनी सर्ती आसात जंय आयज भारत पयलेच खेपे आपली हाजेरी नोंद करता. देखीक लांब उडयेंत श्रीशंकर मुरली हाणें पॅरीस डायमंड लीग सारकिल्ल्या प्रतिश्ठीत आयोजनांत देशाक कांश्या पदक मेळोवन दिलें. हे सर्तींत भारताचें पयलें पदक आसा. अशेंच आनीक एक जैत आमच्या अंडर-17 विमेन रेसलिंग पंगडान किर्गिस्तानांत मेळयलां. हांव देशाच्या ह्या सगळ्या खेळगड्यांक, तांच्या पालकांक आनी प्रशिक्षकांक सगळ्यांक तांच्या यत्ना खातीर खूब खूब परबीं दितां. सांगात्यानो, आंतरराष्ट्रीय आयोजनांनी देशाच्या ह्या यशा फाटल्यान राष्ट्रीय पावंड्यार आमच्या खेळगड्यांची खर मेहनत आसता. आयज देशांत वेगवेगळ्या राज्यांनी एक नवे उमेदीन खेळांचें आयोजन जाता. हातूंतल्यान खेळगड्यांक खेळपांत जिखपाचो आनी हारपाचो अणभव मेळटा. देखीक आतां उत्तर प्रदेशांत खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी खेळांचें आयोजन जालें. तातूंत तरणाट्यां मदीं खूब उमेद आनी उर्बा पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या खेळांनी आमच्या तरणाट्यांनी 11 विक्रम मोडल्यात. ह्या खेळांनी पंजाब युनिव्हर्सिटी, अमृतसराची गुरू नानक देव युनिव्हर्सिटी आनी कर्नाटकाची जैन युनिव्हर्सिटी पदकांच्या तकट्यांत पयल्या 3 सुवातेर पावले. सांगात्यानो, अशा सर्तीची एक व्हड बाजू आसता ती म्हळ्यार तातूंत युवा खेळगड्यांच्यो कितल्योश्योच प्रेरणा दिवपी काणयो मुखार येतात. खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्स हातूंत रोविंग सर्तींत आसामाचे कॉटन युनिव्हर्सिटीचो अन्यतम राजकुमार असो पयलो दिव्यांग खेळगडो जालो जाणें तातूंत वांटो घेतलो. बरकतुल्ला युनिव्हर्सिटीची निधी पवैया धोपराक गंभीर दुखापत जावन लेगीत शॉटपुटांत भांगरा पदक जिखपाक यशस्वी थारली. सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीचो शुभम भंडारे हाका मनगटाक जाल्ले दुखापतीक लागून पोरूं बेंगळुरांत निर्शेवणी वाट्यांत आयिल्ली. पूण हे खेपे ताणें स्टिपल चेसचे भांगरा पदक मेळयलें. बुर्दवान युनिव्हर्सिटीची सरस्वती कुंडू आपल्या कबड्डी पंगडाची मुखेली आसा. ती कितल्याशाच संकश्टाचेर जैत मेळोवन हांगा मेरेन पावल्या. उत्कृश्ट प्रदर्शन करपी खुबश्या खेळगड्यांक टॉप्स स्कीम वरवीं खूब मजत मेळटा. आमचे खेळगडे जितले खेळटले तितलेच फुलतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 21 जून आतां लागीं पावला. हे खेपेय
संवसारांतल्या कोनशा कोनशांनी लोक आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची उमळशिकेन वाट पळयतात. ह्या वर्सा योग दिसाची थीम आसा योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, म्हळ्यारूच एक विश्व एक परिवाराच्या रुपान सगळ्यांच्या कल्याणा खातीर योग. हो योग ती भावना उक्तायता जी सगळ्यांक जोडपी आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपी आसा. दर खेपे वरी हे खेपेय देशांतल्या कोनशा कोनशांनी योगा कडेन संबंदीत कार्यावळी आयोजीत करतले. सांगात्यानो, हे खेपे म्हाका न्यूयॉर्काच्या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय युएनांत जावपी योग दिसाचे कार्यावळींत वांटो घेवपाची संद मेळटली. हांव पळयतां सोशल मिडियाचेर लेगीत योग दिसा निमतान आगळीच उमेद दिसता. सांगात्यानो, म्हजी तुमकां विनवणी आसा. योगाक तुमी तुमचे जिणेंत मुजरत आपणायात. ताका तुमचे दिसपट्टे जिणेचें आंग करात. जर अजून तुमी योगा कडेन जोडिल्ले नात जाल्यार येता ते 21 जूनाक ह्या संकल्पा खातीर खूब बरी संद आसा. योगांत चड आडंबराची गरज आसना. पळयात, जेन्ना तुमी योगा कडेन जोडटले तेन्ना तुमचे जिणेंत कितलें व्हडलें परिवर्तन येतलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, परवां म्हळ्यार 20 जूनाक इतिहासीक रथयात्रेचो दीस आसा. रथयात्रा पुराय संवसारांत एक विशिश्ट वळख आसा. देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांनी खूब उमेदीन भगवान जगन्नाथाची रथयात्रा काडटात. ओडिशाच्या पुरींत जावपी रथयात्रा जाल्यार अद्भुत आसता. जेन्ना हांव गुजरातांत आशिल्लो तेन्ना म्हाका अहमदाबादांत जावपी व्हड रथयात्रेंत वांटो घेवपाची संद मेळटाली. ह्या रथयात्रांनी जे तरेन देशभरांत दर समाज दर वर्गांतलो लोक गर्दी करता ती पळोवपा सारकी आसता. हे आस्थे वांगडाच एक भारत श्रेष्ठ भारताचें प्रतिबिंब आसता. ह्या पवित्र वेळार तुमकां सगळ्यांक म्हजे कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा. म्हजी प्रार्थना आसा भगवान जगन्नाथ सगळ्या देशवासियांक बरी भलायकी आनी सूख समृद्धीचो आशिर्वाद दिवं. सांगात्यानो, भारतीय परंपरा आनी संस्कृती कडेन संबंदीत उत्सवांची चर्चा करतना हांव देशाच्या राजभवनांनी जाल्ल्या मन भुलोवण्या आयोजनाचोय मुजरत उल्लेख करतलों. आतां देशांत राजभवनांची वळख सामाजीक आनी उदरगतीच्या वावरांतल्यान जावपाक लागल्या. आयज आमचें राजभवन टीबी मुक्त भारत मोहिमेचे सैमीक शेती कडेन जोडिल्ल्यो मोहिमेचे ध्वजवाहक आसात. फाटल्या काळांत गुजरात आसूं, गोंय आसूं, तेलंगणा आसूं, महाराष्ट्र आसूं, सिक्कीम आसूं, तांचे स्थापना दीस वेगवेगळ्या राजभवनांनी जे उमेदीन मनयले ती एक व्हड देख आसा. हें एक बरें पावल आसा जें एक भारत श्रेष्ठ भारत हे भावनेक सशक्त करता. सांगात्यानो, भारत लोकशायेची जननी आसा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी आसा. आमी आमच्या लोकशायेच्या आदर्शांक सगळ्यांत वयर मानतात. आमच्या संविधानाक सगळ्यांत वयर मानतात. हे खातीर आमी 25 जूनाक लेगीत विसरपाक शकनात. हो तोच दीस ज्या दिसा आमच्या देशाचेर इमर्जन्सी थापिल्ली. हो भारताच्या इतिहासांतलो काळो काळ आशिल्लो. लाखांनी लोकांनी इमर्जन्सीक पुराय शक्तीन खर विरोध केल्लो. लोकशायेच्या समर्थकांचेर त्या काळांत इतले अत्याचार केले, इतले कश्ट दिले की आयज लेगीत मन कांपता. ह्या अत्याचारांचेर पुलीस आनी प्रशासना वतीन दिल्ल्या ख्यास्तींचेर खुबशीं पुस्तकां बरयल्यात. म्हाकाय संघर्ष में गुजरात नांवाचें पुस्तक बरोवपाचो त्या वेळार संद मेळिल्ली. कांय दिस आदींच इमर्जन्सीचेर बरयल्लें आनीक एक पुस्तक म्हज्या मुखार आयलें. ताचें नांव आसा टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया. त्या काळा वयलें सरकार लोकशाय सांबाळटल्यांचेर क्रूर वेवहार करतालें ताचें वर्णन इमर्जन्सी वेळार बरयल्ल्या ह्या पुस्तकांत केलां. ह्या पुस्तकांत खुबश्यो केस स्टडीज आसात, खुबशीं चित्रां आसात. म्हाका जाय आयज जेन्ना आमी स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव मनयतात तेन्ना देशाच्या स्वातंत्र्याक धोक्यांत घालपी अशा गुन्यांवांचेय मुजरत अवलोकन करचें. हाचे वरवीं आयचे युवा पिळगेक लोकशायेचो अर्थ आनी ताचें म्हत्व समजुपाक चड सोंपें जातलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो,
मन की बात रंगरंगियाळ्या मोतयांनी सजयल्ली एक सोबीत माळ आसा, जाचो दर एक मोती आगळो आनी मोलादीक आसा. हे कार्यावळीचो दर एक भाग खूबच जिवीत आसता. आमकां सामुहिकतेचे भावने वांगडाच समाजा विशीं लागणूक भाव आनी सेवा भावान भरता. हांगा त्या विशयांचेर मेकळेपणान चर्चा जाता जांचे विशीं आमी हरशीं उणेंच वाचतात, आयकतात. आमी सदांच पळयतात मन की बात कार्यावळींत ज्या विशयांचो उल्लेख जाले उपरांत कशे तरेन खुबश्या देशवासियांक एक नवी प्रेरणा मेळ्ळी. हालींच म्हाका देशाची नामनेची भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार आनंदा शंकर जयंत जी हांचें एक पत्र मेळ्ळें. आपल्या पत्रांत तांणी मन की बातच्या त्या भागा विशीं बरयलां जातूंत आमी स्टोरी टेलिंग विशीं चर्चा केल्ली. ते कार्यावळींत आमी ह्या मळाचेर जोडिल्ल्या लोकांचे प्रतिभेक अक्नॉलेज केल्लें. मन की बाताचे ते कार्यावळींतल्यान प्रेरीत जावन आनंदा शंकर जयंत जी हांणी कुट्टी कहानी तयार केल्या. तो भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्या भाशांच्या काणयांचो एक उत्कृश्ट झेलो आसा. हे वरवीं आमच्या भुरग्यांक आपले संस्कृती कडली ओड आनीक खर जाता. हे खातीर हो यत्न खूब बरो आसा. तांणी काणयांचे कांय इंट्रस्टिंग व्हिडियोज आपल्या यूट्यूब चॅनलाचेर लेगीत अपलोड केल्यात. हांवें आनंदा शंकर जयंतीजी हांच्या ह्या यत्नांचेर विशेश तरेन हे खातीर चर्चा केली कारण कशें देशवासियांचें बरें काम दुसऱ्यां खातीर लेगीत प्रेरीत करता हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें. हातूंतल्यान शिकून तेवूय आपले कुशळटायेंतल्यान देशा खातीर आनी समाजा खातीर कितें बरें करपाचें यत्न करतात. हीच तर आमची भारतीयांची कलेक्टिव्ह पावर आसा जी देशाचे उदरगतींत नवी शक्त भरता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हे खेपे मन की बात कार्यावळींत म्हजे वांगडा इतलेंच. फुडले खेपे नव्या विशया वांगडा तुमची परतून भेट जातली. पावसाचे दीस आसात. हे खातीर तुमचे भलायकेची जतनाय घेयात, संतुलीत खायात आनी तंदुरुस्त रावात. हय, योगा मुजरत करात. आतां खुबश्या स्कुलांनी गिमाची सुटी सोंपपाक आयल्या. हांव भुरग्यांकूय सांगता, होमवर्क निमाण्या दिसा खातीर पेंडींग दवरूं नाकात. काम सोंपयात आनी हुस्क्या मेकळे रावात. खूब खूब देव बरें करूं.